गोयच्या राना खात्यान एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला तो म्हणजे आता गोयच्या रानांनी जो टुरिझम रिलेटेड वेगवेगळ्यो ॲक्टिविटी आसतल्यो मागीर त्यो ट्रॅकिंग आसतल्यो किंवा वॉटरफॉल्स आसतले किंवा आनीक खंयच्यो इको टुरिझम रिलेटेड जर काही गजाली आसत जाल्यार टुरिझम रिलेटेड ज्यो ॲक्टिविटी आहा त्यो सगळ्यो आता GFDC म्हणजे गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हें जें महामंडळ आसा गोंय राना उदरगत महामंडळ ह्या महामंडळा वरवीं जातलो आणि तशा तरेचो निर्णय घेतिल्ल्याचे वनमंत्री म्हणजे राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कळीत केला। तांणी सांगला की केंद्रा कडेन डिस्कस करून हो निर्णय जो आसा तो घेतलेलो आसा। सो आता हो निर्णय घेतल्या उपरांत GFDCची चेअरमॅन जी राना मंत्री विश्वजीत राणे हांची घरकान्न दिव्या राणे आसा ही एक हाय लेवल मिटींग फॉरेस्ट अधिकाऱ्यां वांगडा घेतली आणि टुरिझम रिलेटेड ज्यो ॲक्टिविटीज आसात गोयच्या रानांनी त्यो कशो तरेन तांकां प्रमोट करप किंवा त्या संबंधीचो एक आराखडो तयार करपा खातीर सगळ्या वरिश्ठ राना खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा त्यो हाय लेवल मिटींग घेवन तो सगळो जो एक आराखडो आसा तो तयार करतले अशें सुद्दां राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कळीत केला। आणि हो सगळो आराखडो तयार केल्या उपरांत परत ह्या संदर्भाची जी माहिती आसा ती केंद्राक दितले आणि त्या उपरांत तो आराखडो चालीक लायतले अशें विश्वजीत राणे हांणी सांगला। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की विश्वजीत राणे हे राना मंत्री आसात आणि तांची घरकान्न दिव्या राणे ही गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची चेअरमॅन आसा। जेन्नाच्यान दिव्या राणे हांणी फॉरेस्ट म्हणजे राना उदरगत महामंडळाचो ताबो घेतला तेन्नाच्यान तांणी एक खंय तरी इको टुरिझम आमी प्रमोट करतले असो दावो केला आणि त्या संदर्भात तांणी वेगवेगळी पावलां उखल्लेलीं आसा। आता ह्यो सगळ्यो इको टुरिझम ॲक्टिविटीज ज्यो आसात गोयच्या रानांनी ज्यो आता पावसाच्या दिसांनी घसघशे सगळ्याक व्हांवतात थंय कशा तरेन पर्यटन चालीक लावप किंवा थंय खंयच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवप हाचेर सुद्दां वेगवेगळी मतां ही जायत्या स्टेक होल्डरां कडल्यान येतालीं। सो हो एक विशय आसतालो की गोयच्या रानांनी ह्यो टुरिझम रिलेटेड ॲक्टिविटीज ह्यो कोण चालीक लायतले आणि त्या संदर्भात आता हो महत्वाचो निर्णय जाला आणि गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान GFDC म्हणजे गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांकां तो सगळो अधिकार दिल्लो आसा आणि आता त्या संबंधीची एक कबलात MOU सुद्दां गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वांगडा ही कबलात जातली अशें सुद्दां राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कळीत केला। हाज्या फुडें GFDC ह्यो सगळ्यो ॲक्टिविटीज मॉनिटर करतले ताका लागून आता हो कशा तरेन आराखडो GFDC करता कारण एक महत्वाची अशी जबाबदारी GFDC म्हणजे गोंय राना उदरगत महामंडळाक मेळ्ळ्या। हाज्या पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार गोंय राना उदरगत महामंडळा कडेन चडश्यो व्हडल्यो कांय तांचे अधिकार नासले किंवा तांकां चड स्कोप नाशिल्लो। आता हो तांकां नोडल एजन्सी नेमल्या उपरांत गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक त्यांच्या कामाक महामंडळाक खूब मोठो आता स्कोप मेळटलो कारण गोयची रानां ही मोठ्या प्रमाणात वाठार गोयचो हो रानांनी व्यापला। जंय अभयारण्य आसात बर्ड सँच्युरी आसात वेगवेगळे हॉटस्पॉट्स आसात। सो ह्या सगळ्या रानांनी कशा तरेन आता टुरिझम रिलेटेड ॲक्टिविटीज गोंय राना उदरगत महामंडळ चालीक लायता हें पळोवचें पडटलें कारण तांकां आतां नोडल एजन्सी म्हणून राना खात्यान तांकां नेमिल्लें आसा।